स्ट्रीट लायट पेटनाय म्हणून. सो हांवें तांकां सांगितलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उलयता तांकां तेंचे बारा ही सगळ्यांक मिटींग कोता आमी कोताय मिटींग कोताय. बट आमी आख्खी कंडक्टर वायज आख्खी वार्का विलेजी कंडक्टर वायज आमी चेंज केल्ली. हाफ वर्क उरलें कित्याक पावस येयलो म्हूण उरलें. सो ताका लागून म्हणटा तें आमगे थिंगा एकू वॉर्डा आमगे जावं ना म्हणून. बट थिंगा न्हू जायते कडेन वॉर्डा उरलो आहा. सो तेंय आहा तें आमी कंप्लीट कोतली. आनी स्ट्रीट लायटी लागून न्यू पोल्स जे घायलाय न्हू आमी एक एक कडेन न्यू पोल्स घायलाय. सो त्या पोल्साचे न्यू लायट्स अजून आमी तें दिल नाय. बट थोड्यो आमी रिक्वेस्ट केले जाल्यार एक कोणा घरो आसा थिंगा घालताय. बट आतां म्हणटा थिंगा आख्खी सारकी ब्लँक स्पॉट आसात न्हू. सो थिंगा आतां ऑलरेडी जेई कोवलेन हें कोतलें थिंगा स्ट्रीटा लागून एकल्या जाल्यार लायक तेजी चड लोड येवन तो लासत न्हू. ऑलरेडी 33 kV लागून ते हें कोताय थिंगा. सो तांकां जेई सांगता सोमतें थिंग ट्रान्सफॉर्मर चॅक कराय म्हणून. सो एक बारा ती आख्खे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें इश्यूज आहाय ते सगळे घेवन हांव उलयतलो. वॉटर पायप त्यो आतां पायपलायन म्हणटा त्यो बऱ्यो वर्साच्यो त्यो आतां न्हू त्यो केन्ना मग ते कोणाकूय खबर नाय. सो त्यो रस्ट जाला आसतल्यो भितरल्या. सो ते म्हणटा लायक तांकां ते हेजेसून जायते हेल्थ इश्यूजूय जाताय. आनी खरें म्हळ्यार एक आमी एक लेटर कोतू तांकां PWDR. सो ती वॉटर पायपलायन्स चेंज पळय एक रेजोल्युशन घेता आमगे अपकमींग मिटिंगां. सो आख्यो पायपलायन्स जाय त्यो सगळ्यो चेंज कराय जाता ते भाशेन कराय. इनिशियली कितें तरी लोकांचो एक हे बोवाळ मारलो लोकांनी की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे MLA येवपा आशिल्लो तांकां तुमी लेटर करूं ना. वॉट वॉज द एक्झॅक्ट मॅटर आनी डिमांड कितें आशिल्लो लोकांचो? डिमांड म्हळ्यार आमगे ती हेका लागून विलेज कॅरिंग कॅपेसिटी लागून आनी तो एक प्रोजेक्टा लागून. सो ताका लागून ते बोवाळ कोताले. बट आमी एज अ रुलींग आमगे पॅनल हा प्लस आमगे सगळे आख्खे पंचायत आमगे आमचें तें सॉल्व करूं जाता. विथ द विलेजर्स वी कॅन सॉल्व द इश्यूज. वाय वी हॅव टू इनवॉल्व द MLA जाय जाल्यार येवपाक तेका जातालें कित्याक ही इज फ्री टू कम एनीवे. बट आमी तेका स्टॉप केलें येयनाका वो आमी तेका ऑफिशियली लेटरूय केलें ना. कित्याक बेश्टें तें पॉलिटिक्स गायन कित्याक आमकां जाता ते भाशेन आमी करया. ओके आमकां जायना आहलें जाल्यार आमच्यान तेका हाड आपोवपा जाता आहलें. बट ऑलरेडी आमी तें आसा ती स्पेशल ग्रामसभा जायन विलेज कॅरिंग कॅपेसिटी तेकाय मनशान रिसोर्स पर्सनान आमी तें सगळें एक्सप्लेन केलो आहा. न्ही लमाणी एक बरो व्हडलो इश्यू जालो तो सारको बोवाड असो. लामाणी म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय ही तुम बिजनेस कराय म्हणून. सो ती बिचीचे पावताय. आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली. ते लामाणी बी आहाय तांकां जाणाय पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा. आतां ती लामाणी आमी एवरी टायम आमी बिचीक खंय आसता ते म्हणल्यार कोणू मनीस तो रे. बट सजेशनाय तांकां विचारल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जायनाय. सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एक काय आमी तशें म्हणटाय ते. आतां आमी एक लेटर आमी ऑलरेडी पुलिसांक केली. पुलीस पेट्रोलिंग कोराय म्हणून आनी स्ट्रॉंग कोराय म्हणून मातशें. ब्लँक स्पॉट आहाय थिंगा स्ट्रीट लायट वो कितें गायन आमी थिंग चोयतलो. बोस्कीचो हय बोस्की लागून थिंगा बोवाड जालो. कित्याक 4 lakhsचे सो स्टार्ट जाल्ली. तेम लायक एलिगेशन घायलें ते आमी स्टार्ट केलें म्हणून. ते आमी स्टार्ट केलें ना. सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता. तुमी एकमेकाच्या भिऱ्या पोण तुमी जाण पावणी वाडयताय. पंचायत वाडयना ना मग पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय म्हणून ते जाण वाडयताय. आनी आतां तेच मनीस येवन बोस्की घेवपा मनीस आहलो चोय. सो तो पार्टिसिपेट जाल्लो. तोचे थिंग बोवाड घाता आमी वाडयलो 4 लाख आमी वाडयलो ना. तेंगे भिऱ्या पोण 5,000 10,000 अशें करून वाडयत घेवन ते 4 लाखाचे पावला. इवन आमी तेंका सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय गाय मो तुमकां जातो गाय मो. तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंका शो ऑफ करपा जायो येवन थिंगा. हेच मनीस येवन थिंगा पावणे वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन. आनी मागीर तांकां जायना म्हणटरी तांकां मेळना म्हणटरी मागीर सो एलिगेशन घालपाक रेईच्या इश्यू येयल्लो थिंगा. इश्यू येयलो म्हणल्यार तो पॉयंट आमी हें करपा ना कित्याक तेणे म्हणल्यार आमी कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेजेर येयल्लो पॉयंट. आनी तेका तरी जाय आमी तेंच्यान आमचेर RTI मागोन व्हरो जाता. आमी कितें केलें तें आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा म्हणून. JCB येयला ओके JCB येयला थिंग काम चालू आहा म्हणून. सो आमी तांकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजीसांक लेटर दिवची हांवें तांकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो. सो तो थिंगा स्टॉप करूं. सो तेन्ना आमी रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना. ओन्ली थिंग कितें बुशीस जाल्यार ते क्लियर केलें. आनी तांकां जाय जाल्यार ते रिपोर्ट आमच्यान RTIचेर मागून व्हरोंक जाता. आनी ते फातराडे सँड येवन आसले तेजें कितें जालें? फातराडे सँड येवन हांवें तेंय सांगलां. हांवें सगळें प्रेसूय दिल्लें. आमी पंचायतीन कितें अलाव केलो ना. पंचायत कित्याक ना थिंगा हांवें म्हळ्यार रेजोल्युशन केलें. रेजोल्युशन थिंगा PWD आमी धाडलो आहा थिंगा रोड करपाक. सँड ड्यूज डिस्ट्रॉय कर वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर म्हणून हांवें कोणाक परमिशन दिलें ना. आनी कितें इश्यू आशिल्लो? एकल्यान एलिगेशन घायला. बट हांव कितें म्हणटा तूं बेश्टें एलिगेशन घाताय यू नेम द पर्सन
सारकें न्हू गेलें नेम द पर्सन कित्याक तुमच्या बेश्टें आनी आम कितें खंयची तूं वचून चोयतली कोण गायला कोणा दवरतली वचून आमकां चोयलें ना तें गायलें तें सो आमी ताका सांगिल्लें एकूच सजेशन दिलें तूं कंप्लेन घाल रिटर्न कंप्लेन तो म्हणटा आपल्यान गायला बट आवाज तो ताणें कंप्लेन कांय गायलें ना सो ताणें पयलीं गायल्ली सो तेतून आमगे ती आमगे एक्स सरपंच बी केली तातूंत रॉबल बी कांय आसूं ना तो म्हणटा तो म्हणटा रॉबल गायलें आनी कितें सो हांवें म्हणलें कंप्लेन बट ते मनीस कंप्लेन घालपाक सोदनाय हांव म्हणटा तुम आमचे फार्मातय तुम घालाय कंप्लेन घाले ओपनली कंप्लेन घाला आमी एक्शन घेताय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.